मंगळार 29 ऑक्टोबर 2024. मुखेल वोड देवाचे राज कित्या सारखे म्हणजे नियाळाक आदार. कसलेंय बी जावं तें सदांच ल्हान आसता, पूण जेन्ना आमी तांचो बरो परामोस कोत्ता तेन्ना कितें बी कुसून फुटून व्हडलो रूख जाता आनी उपरांत ताका फुलां फळां जातात. त्या उपरांत फळांची बियां परतून किल्लून येतात आनीकूय झाडां जातात. हेच भाशेन सर्गीचें राज. शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारल्यार जेजू सांसवाच्या बियांची वोपार सांगून ताका देवाच्या राजाक सोर करता. जरूय हें बी सुपुरलें, पूण वाटोच तें एक व्हड झाड जाता. तें झाड कसलीच ओंतोर वो वेगळोचार करिनासतना सगळ्यांक आसरो आनी सावळी दिता. वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताचेर वस्ती कोत्तात. तीच पोरी देवाच्या आशिर्वादान आनी मनशाच्या बऱ्या वावरान देवाचें राज वाडटा आनी जायतें बरेपण शिपडायता. मादर ट्रेजान आमकां एक बरी देख दवरल्या. आपल्या जिवितान एक ल्हान बियां भाशेन कसलीच ओंतोर वो भेदभाव करिनासतना आपलें जिवीत आमच्या भारतान कलकत्ता सुरू केलें. सगळ्यांक, गरीब दुबळ्यांक, अनाथांक, जिवितान सांडलोल्यांक, रस्त्या देगेवेल्यांक आपल्या घरांत हाडूंक तांचो बरो परामोस करून मोगान सेवा केली. दुसऱ्याचो उदार जावप वो एक ल्हान करणी करप म्हटल्यार एक व्हड करणी. आज आमकां मादर तेरेसा आनी एक झाड देख दिता. म्हजो थाराव देवाचेरूच पातयेवन ल्हान जावं सोयेग मेळटा तेन्ना सेवा करूंक वावुरतली.